कामुर्ले प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक मारपेट प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर या दोनूय शिक्षिकांचे पयलींच निलंबन केल्ले। आता बेरेस्तारा शिक्षक दिसाच कोलवाळ पोलिसांनी दोगांय शिक्षिकांक अटक केली। मजगती ह्या केसीच्या तपासात पोलिसांकडल्यान घाळपणा जाल्ल्यान पीआय आणि केसीच्या तपास अधिकाऱ्याक निलंबित करचे म्हणून थळावो आमदार निळखंड हळणकराची मागणी। खंय तरी कायद्याचे ज्ञान कमी असलेले पोलीस ऑफिसर जेन्ना हे तो इन्सिडेंट जालो, चायल्ड एक्ट आलो, 3 आतां वयर सेंटराक लायलो, त्या भुरग्याक तुज्या फुड्यान 5 वरां उबो केलो, हे मार असलेले, दाग असलेले, ताका तूं 5 वरां उबो करता आनी कसले सेक्शन लायता? म्हणजेच आमच्या ऑफिसरांक कायद्याचे ज्ञान इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी कमी पडटा। जर कोणाच्या दबावार हे करता, पोलीस ऑफिसरांक इतके येदो मोठो क्रायम आसतना एक नॉन बेलेबल रावप आनी म्हाका सांगला PSI आमी जावंक शकना, ते भितर उडोवंक शकना म्हणून हांवें CMाक बरयतलो, DGPकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक, एजिटेट करपाक। स्नेहा हसोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।